आमचो मोग देवान पयलो केलो देखून देवाचो मोग कितें तें ताच्या पुता वरवीं आमकां कळोन येता. आनी देवाचो मोग मितमेर नासलेलो. शुभ वर्तमानान आमी आयकलां देव जावन आसा मेंढरो राखणो. सांडलोल्या मेंढऱ्यांक सोदूंक वयता आनी एक सांडलोलो मेंढरो मेळ्ळे उपरांत ताका इतली खुशालकाय भोगता, तो सगळें समोरुमणी करता. आनी तो सांडलोलो मेंढरो जावन आसा आमी पातकी. दुसऱ्या वाचपान सावन पावल आमकां देवाचो मोग कसलो तो सांगून दिता. देवाचो मोग जावन आसा जो मोग ताच्या पुतान आमकां दिला पळय तो. आनी हें जेजूचें काळीज, मोगाचें काळीज, कित्याक ह्या काळजांत तावन जेजू आपल्या मोनियारपणांत देवाच्या मोगाचो रूपकार जाता. जेजूचें काळीज मोगाचें कित्याक जेजू काळजांत तावन बोगसूंक सदांच तयार. तुमी जोण एकलो तुमच्या पेल्याक काळजांत तावन बोगशी ना जाशात जाल्यार म्हजो सुर्गींचो बापूय तुमकां बोगशीचो ना. माथ्यू इवांजल. जेजूचें काळीज इतलें मोगाळ, इतलो तो आमकां बोगशिता. तेणें केन्ना एका तोंडाची पत्ती देखून तोडूंक ना, मोडूंक ना. जेजू फातरावंक हाडलोले अस्तोरेक म्हणटा, हांवूय तुका आतां गुन्यांवकार म्हणना, वच आनी ह्या फुडें आनीक पातक करिनाका.